बली भेटो तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी उणी थाव तुका राया सुसुम्राच्या कितो वरतो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंता महिमा सूर्यो संद्रे दोंगो तुमून कुरपे सागू आयल्या बली भेटो तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वणी थाव तुका राया सुसुम्राच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोबे आसू. मगाळ भाव भयणो आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता की म्हाका जाय दया न्हय सॅक्रिफीस म्हणजे मनशाच्या जिवितांत उत्तम सॅक्रिफीस आमी दिवचो देवाक दिवचो जावन आसा आमी दाखोवची ती दया मोग मैपास देव हेंच आमचे थंय दाखोवंक खुशी व्हरता. आपणाच्या पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडन आपूण आमचो कितलो मोग करता गे आमचे थंय ताका कितली दया आसा कितलो कनवळायसो तो सुडवंदार म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिता. असल्या देवाक आमी आराधन करता आसतना आमचें जिविती पेल्याच्या मोगान बरोवंक आनी अशें दयेन आमी जियोवंक सदांच मनशापणान आमी वाडोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी केल्ल्या चुकीचो उदासकान तांचे बक्षणे मागोवन हे तळंतस्करणान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कर सुम्या काकूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकलूत कर सुम्या काकूत कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आडबेतां ते पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन आनी आरोनान ईश्वर आजापा फराव्या मुखार केली पूण सरेस्वरान फाराव्याचें काळीज धारण केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वचोवंक सोडलें ना. इजिप्तांत सरेस्वरान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलांचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हरेकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जाय जाल्यार
ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी खावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विंशयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक दिवसी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रागात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले फाटयेक ते सोरोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. मागार सगळी शेळी तिची तकली पाय आनी आणकिडी वेगळी करिनासतना उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कोंबरांक फाटो बांदा, पांयांक वानो आनी हातांत एक दांडो घेया. बेगीन बेगीन तें खाया. सरेस्वराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन येतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवसी मारतालो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतालो. हांव तो सरेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रागात एक खुना जातलें. ही रागात पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतालो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासोचो कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासोचो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्वराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतार्ये. देवाचे ओडुका. सोडून एक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराचें नांव हांव वाखणतलो. सोडून एक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराचें नांव हांव वाखणतलो. कितें हांव फाटी दिवं सरेस्वराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडून एक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराचें नांव हांव वाखणतलो. सोडून एक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराचें नांव हांव वाखणतलो. सरेस्वराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक. हांव ताचो साकर तुजे साकरणेचो पोतो. म्हज्यो सगळी तुवें मोडून उडयल्याय. सोडूणेच्या अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराक हांव वाखणतलो. हांव तुका अर्घ बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची ओडवीक घातलो. सरेस्वराक केल्ल्यो आंगोन्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतालो. सोडून एक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सरेस्वराचें नांव हांव वाखणतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बोकरे म्हजो तळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया.
Servesc po तुमचे सोवे आसूं सोय आसूं मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान समकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशो मोडून खावंक लागले फरिसेवांनी हें पळयोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शिस साबतच्या दिसा करूंक आडवादलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरांत भितर सरोवन फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवादलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे हर एक साबतच्या दिसा देवळांत याजक साबतचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून मुळां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात देखून हांव तुमकां सांगता देवळा प्रास बरतो हांगा आसा म्हाका जाय दया बलिदान न्हय ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात तर मनशा पोतू साबतसो दणी देवाचे उतार हे वकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त मगच्या बाबानो आनी बहिणीनो जेजू देवाचो पूत देवा संगी आसलो संसर्ग जावन आसलो मनीस जावन ह्या संवसारी येता आनी त्या देखून तो बरेंकन जाणा देव कितें आशेता की म्हणून आपणाच्या बापा थंय तो मागण्याद्वारे सळावळ करनासलो संबंदार आसलो आनी त्या पासून आपणचो बाप ताका कितें जाय तें तो जाणा आनी देखून तो सांगता की म्हाका जाय दया बलिदान न्हय म्हणजे मनशाचें जिवीत फकत नियमशास्त्राक सरी जाल्लें वा रुली रेग्रांक सरी जाल्लें जिवीत न्हय मनशाच्या जिवितांत मोग मैपास दया असलें जिवीत जर रुपीत जाता खंडीत जावन आमी सर्गींच्या वाटेतावन पयस नांव म्हणलें कळीत जाता कोण मनीस हेरांची जट्टी करिना कोण मनीस हेरांक वायट करिना वा वायट करचें सोडून मतींत वायट चिंतिना हेरांचें बरेंपण चिंता हेरांच्या आदाराक येता हेरांच्या कुमकेक तो पावता कश्टांत असल्या मनशाक आपणाचें संगतपण तो दिता रडतेल्या मनशा सांगता रावून तो रडता आपणाक वायट केल्ल्या मनशाक बक्षिता आनी अशें देवाचो मोग कितें म्हणलें आपणाच्या जिविता मारिफात दाखोवन दिता तेन्ना खंडीत जावन मनीस देवा थंय लागीं आसा म्हणलें दाखोवन दिता हेंच जेजू आपणाच्या कार्या निमती ताणें दाखोवन दिलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव म्हणून कुर्ड्यान बोब मारल्या वेळार जायते जण ताचे लागीं ससाय मागून आयिल्ल्या वेळार तांकां तो पावलो तांकां बरें केलें तांकां ताणें बापाचो मोग कळीत केलो आनी त्या देखूनच समारेगरेच्या त्या वपारीन तो सांगता कोण ताचो शेजारी कोणें पळय ताका कश्टान तो पावलो तो ताचो शेजारी आमी देवाचो मोग करन पेल्याचो मोग करन जिये म्हणून ताणें आमकां मंदामेन दिला जर आमी फकत देवाचें नियमशास्त्र पाळूंक प्रयत्न करता पूण देवाचो मोग करिना आनी पेल्याचो मोग आमी करून जियेना खंडीत जावन आमी सर्गींच्या रजांत पयस आसा देखून सर्गींच्या रजाक भितर सरोंक कोण आशेता कोण लालयता कोण आपूण देवाचो मनीस जायजे म्हणलें आशेता कोण आपूण भाग्यवंत जायजे कोण आपूण नितळ मनीस जावन जियेचे म्हूण आशेता तस जाल्यान देवाचो मोग करूंक शिका जाय
आनी अशें पेल्याच्या गरजेक पावो जाय असले जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. संतोष पुरितायच्या उरक्या दिसा सानिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार तुक ही बापा स्वीकार तुक ही बापा उडुगो वासू वायदा कासू पोळवांतीसू आमच्या कष्टासू स्वीकार करू ये बापा बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करू ये बापा बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाळ भाव बिन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मरतल्या तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तिसरेच प्राते वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयस्वी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोळ तुवें रचले तशेंच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाखणटा तारान मेळयली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हुंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय हुंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogotu pargatuya Sumiyan Jesu tuje mor Ami sema remtau Tuje puna jiwan ponami pergertau
तुझ्या येण्यात आम्ही उद्रिक्ता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची खून रगा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जगीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगती भाग्यवन दमदुतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पुनीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतनच चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. या तुवें म्हज्या भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका बळी. Tus musuh sumya, tus musuh ada, tus muja kalsan sumya.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें ओडू. Vita, vita, somia, tu sospirita, geta, gata, gata, somia, tu Jesus ai amata, tu smosu tirada, tu smosu sambarna. Tus musu tirada, tus musu sambarna. Vita, vita, sumia, tu spirita geta, gata, gata, sumia, tu Jesus ai amata. मोगाळ पुत्रा सुवे आंकार मोरया शिरुवाती आमकां भगवान कुर्साचे गुरुवेन देवान आमच्या देवा आमच्या स्मरणले बापाचे पिताचे आणि पवित्रात्म्याच्या नावे आमेन.